एकदा फायर इन्सिडंट जाल्लो थंय तेन्ना इमिजिएटली इन्स्पेक्टरान सांगलेलें की हो प्लेस आसा तो गोदाम आनी स्टोर करपाक न्ही. आयकलां की थंय ते स्टोर करतात आनी मागीर ज्या ज्या जाग्यार विकली मार्केट आसता थंय व्हरून सामान दितात म्हणून. कुडचडेचो बाजार जो विक्रेत्यां खातीर बांदिल्लो तो आतां गुदांव जावन पडला. विक्रेते आपल्यो भाज्यो थंय स्टोर करतात आनी उपरांत हेर कडेन व्हरून विकतात. क्लियर केला की हे फक्त वेंडिंग करपाक विकपा आनी फक्त विकपाचें. स्टोर करपा ते सॉर्टिंग करपा तें काम करपा तें मार्केट बांदूना थंय. सो एवरी टायम जर परत जर तशें जाता जाल्यार आमकां तें सामान सीज करचें पडटा तेंचें. तें इन्स्ट्रक्शन केल्ली आसा, नोटीस सुद्दां आमी तो मारल्या मार्केटान, तांकां टायम दिल्लो ह्या टायमा भितर तुमी तुमचो स्टॉक आसा तो क्लियर करात. आनी आमकां थंय मार्केट जाय म्हणून लायक मारगांवान लायक बाकी म्युनिसिपालिटीन जशें मार्केट आसा तें कायंड ऑफ मार्केट वी वॉन्ट तें. पण अजुनूय शिफ्ट केला तुम्ही ताचेर कडक एक्शन घेतले? हय ते सामान सीज करतले आमी. लास्ट टायम केल्ले 2-3दा आमचे व्हेकल धाडलेल्यो. आतां परत एवरी टायम जर तशें जाता आमकां तीच प्रॅक्टीस हे करची पडटली. पालिकेचो चीफ ऑफिसर म्हणटा नोटीशी मारल्या, नेम पाळिनाशिल्ल्या विक्रेत्यांचे सामान ह्या नादी जप्तूय केला. दर फावट योग्य पावलां उबारपाची पालिकेची तयारी आसा, पूण अजून स्थिती जाग्यार पडिल्ली दिसना. पालिकेन घातिल्ले नेम लोक कानामनार घेनात काय पालिकेचे नेम आनीक कडक जावपाची गरज आसा काय म्हूण प्रश्नचिन्ह पडटा. आयज आमी कुडचडेच्या मार्केटान आसा आनी कुडचडेचे सुडा मार्केट म्हणल्यार पयलींच्यान हे सुडा मार्केटाचेर दुर्दशा चालूच आसा. कित्याक हांगा जे वेंडर्स आसा, वेंडर्सांक जी फाटल्यान आमी पळयता जे भाजी आसा ती विकपाक लागून हे वेंडर्स केल्ली आनी एक एक वेंडर्साचे खंय 3 ते 4 हजार कितें तरी भाडें आसा. पूण आमचे कानार अशें पडला हे वेंडर्स सगळे खाली आसा आनी जेन्ना जे कोण व्हडले भाजीकार आसा हे वेंडर्सांक हाडटा आनी आपली भाजी बेळगांवच्यान येता ती गुदांवां भशेन हांगा लोड करता आनी जेन्ना खंय खंय बाजार आसा तेन्ना हांगच्यान सकाळच्यान ही भाजी ट्रान्सफर जाता. पूण अजापाची गजाल म्हणल्यार आतां आमी सीओ कडेन उलयले, सीओन आमकां सांगिल्लें आसा हांगा भाजी विकपाक जागो दिला, भाजी डंप करपाक जागो दिलो ना आनी हो गुदांव न्ही. आनी जेन्ना हांगा गुदांव कोण करतलो आमकां दिसता आमच्या फाटल्यान सगळो गुदांव करून सोडिल्लो आसा, ताजेर आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो. ही एक्शन जातली केन्ना हाजेर एक प्रश्नचिन्ह पडटा. आतां आमी सीओ कडेन उलयला, सीओन सांगला रोखडो आपूण हाजेर एक्शन घेतलो. आपणे हाजे पयलीं हांगा 4-5 म्हयने पयलीं नोटीस काडिल्ली, पूण हे जे कोण आसा भाजी विकपी आसा हे कशे कोणाक आयकना आनी त्या खातीर हांगा आपूण आतां सद्या जो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो आसा ताजे कडेन उलयतलो आनी जे जे कोण आयकना तांकां आपूण डायरेक्ट तांचो मटेरियल तो सील करतलो अशें आमी सांगिल्लें आसा. पूण पळोवपाक गेल्यार अजापाची एक गजाल, हो कितलीशीं वर्सां कितलेशे कोटीच खर्च करून हो मार्केट बांदिल्लो भाजी विकपाक लागून. सुरळीत मार्केट चलचो म्हणून पयल्यार रस्त्यान भाजी विकपाची ती चालूच आसा कुडचडे मार्केटाक आनी हो मार्केट जो आसा सामको बंद पडिल्लो आसा आनी ह्या मार्केटाची जी दशा जी आसा ती सामकी गुदांव अशी करून धरली आसा. आनी जाता तितले बेगीन आमी जी न्यूज मारता हाजेर एक्शन जावपाक जाय अशें लोकांकय दिसता आनी आतां सीओनूय सांगलें आसा जाता तितले बेगीन आमी हाजेर एक्शन हाडटले म्हणून. हांव अक्षय सावड्डेकर, प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचडेच्यान.